में मनाते हैं। आज हमारा राजधानी में जो शिमगोत्सव है, इसमें हमारे टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ लोअर काउंटी के साथ में बाकी सभी पदाधिकारी यहाँ पे हैं। कल्चरल टूरिज्म प्रमोट करने के लिए आज शिमगोत्सव गोवा का ये ट्रेडिशनल शिमगोत्सव हम राजधानी में मना रहे हैं। गोवा के लोगों के साथ साथ पूरे देश भर में से टूरिस्ट शिमगोत्सव देखने के लिए आते हैं। मैं कल्चरल टूरिज्म प्रमोशन के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और सही में हमारा शिमगोत्सव फेस्टिवल आज पूरे देश और विदेश में पहुंचा है। इसलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन। ऑर्गनायज झाला तो वर्साप्रमाणे जसे 18 मतदारसंघांनी 15 दिसांनी आमी आतां शिगमो मनयतात। जे पयलीं फक्त फोंड्या पणजे आनी मडगांव आशिल्ले ते आज 18 जाग्यांचेर जाता। ह्या उत्साहान 18 जाग्यांचेर जाता आसतना वाड्या वाड्यार गांवां गांवांत हो शिगमो पावता आसतना कार्निवल पावता आसतना एक उमेदीची गजाल म्हणल्यार सगळे लोकांक ताजो आस्पाव घेवंक मेळटा। थंय वता थंय लोकल कम्युनिटीजांकूय तांकां फायदो जाता, जातूंतल्यान तांचे वेगळे वेगळे धंदे तांकां करपाक मेळटा इन टर्म्स ऑफ फूड स्टॉल्स आनी बाकीचे। पूण मेन म्हणल्यार आमची उत्सव आमची परंपरा जी आमी शिगमो म्हणटा तो व्हड दब्याजान जेन्ना सेलिब्रेट करता तातूंत रोमटां जावं आमचो चित्ररथ जावं नाल्यार फॅन्सी ड्रेस जावं आज सुद्दां रिस्पॉन्स पळयलो जाल्यार जवळ जवळ 22 का 25 चित्ररथ जवळ जवळ 16 मेळ म्हणजे ह्या उत्सवान लोक वेगळ्या वेगळ्या गांवांतल्यान हांगा येता आपले परफॉर्मन्स दाखोवपाक आनी एक प्रायज इज अ इन्सेंटीव। पूण लोकांक ताजो आपली शोकेस करप आपली संस्कृती ती फुडल्या पिढीक बरी पडटाच प्लस डॉमेस्टीक टुरिस्ट आनी इंटरनॅशनल टुरिस्टांक ताजो आस्वाद घेवंक मेळटा। पर्यटन खातें आज जेन्ना रिजनरेटीव टुरिजमाची भाशा उलयता गोवा बियॉन्ड बिचीस उलयता तेन्ना फेस्टिविटीज प्ले अ बीग रोल आनी वर्सभर कॅलेंडर तयार करता आसतना आतां फेस्टिविटीज जे हालीं रोखडेच जाहीर जातले तातूंत शिगमो कार्निवल चिखलकालो सांवज्यो वीरभद्र अशें वर्सभराचें सेलिब्रेशन जें जाता म्हयन्याक ते आमी कॅलेंडरार घालतले जातूंतल्यान टुरिस्ट खंयच्या म्हयन्याक येता ताका फेस्टिविटी आसतली ताजो आस्पाव घेवपाक आनी कळपाक that Goa is not only about sun, sand and sea but much more and Goa beyond beaches जेन्ना म्हणटा इको टुरिजम हिंदलँड म्हणटा आमचें गांवपण कितें खरें गोंयकारपण कितें तें ह्या उत्सवांतल्यान लोकांक दिश्टी पडटा। फाटीं कार्निवल जालो आनी आतां शिगमो आनी ह्या शिगम्याच्या उत्सवान सगळे जितले पथक आसा बाकीचे पार्टिसिपंट तांकां आमच्यो शुभेच्छा दिता। पणजे शिगमोत्सव समिती आमचे बाबा देपोत साहेब बाब मंगलदास नायक तशेंच आमचे पणजेचे मेयर बाब रोहित मनसेरात तांचे अभिनंदन करताय की बरे उत्साहान बरे पॉझिटिव्हली सक्सेसफुली तांणी सेलिब्रेट केला करता तांचे फॉलोअप दवरप आनी तांचे कडेन कॉर्डिनेशन करप ह्या विचारान जेन्ना वतात तर आमी लास्ट उझबेकिस्तान गेल्ले जातले आउटबाउंड वाडटा कनेक्टिंग वाडटा उझबेकिस्तान इज ग्रोईंग इन टुरिजम एंड दॅट इज वाय पीपल कमिंग देर ऑल्सो नीड टू नो वॉट इज इन अदर स्टेट्स। आमी जेन्ना तांचे शेड्यूल फ्लायट्स तयार केल्यो लास्ट 2 वर्सां वतकच लास्ट 1 वर्स शेड्यूल फ्लायट्स येतात तातूंत उझबेकाचे हांगा येता आनी आमचे थंय उझबेक आनी कनेक्टिंग एरियाजान वतात। उझबेकिस्तान इज ग्रोईंग इन पोटेन्शियल अलॉंग विथ कझाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज आनी आमी तेन्ना एक कॉम्पिटिशन लायलें हाऊ वी कॅन प्रमोट गोवा इन उझबेकिस्तान आनी त्या कॉम्पिटिशनान जिखिल्ले आनी आमचे जे इन्फ्लुएन्सर्स आशिल्ले त्या इन्फ्लुएन्सरांक आज आमी उझबेकिस्तानचे इन्फ्लुएन्सर जे तुमी पळयले जाल्यार दे आर ऑल हियर टुडे टू कवर गोवा एट द सन सॅन्ड एंड सी गोवा बियॉन्ड बिचीस फेस्टिविटीज ट्रेडिशन कलिनरी सगळी आमची एस्पेक्ट जो ते उझबेकिस्तान वचून सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान गोंयांक प्रमोट करतले। सो एक इन्विटेशन एक नवे सुरवात करून आमी वतात मार्केट्सान आज आमी तांकां हाडून जे इमर्जींग मार्केट्स आर मार्केट्स वीच आर टू बी टॅप्ड इन द फ्युचर असले इन्फ्लुएन्सरांक आपोवन फॅम टूर दिवन तांचे थंय आमी कशें प्रमोट करूंक शकता ह्या विचारधारा सुरवात केल्ली आसा। हातूंत पूर्ण तरेन मुख्यमंत्र्याचो आमकां साथ मेळिल्ल्या ताका थँक्यू म्हणटा आनी आमी असले सोशल मिडियाचे माध्यम कशें वापरप आनीकूय कशें बरें वापरूंक मेळटा ते गोवा टुरिजम बोर्डाच्या माध्यमांतल्यान जे मुख्यमंत्री हेड करता आनी इंडस्ट्री आसता तांच्या कडेन उलोवन नवे नवे वाटो काडीत रावतले।